हे डुप्लिकेट स्पीड गव्हर्नर घातला, एका जबाबदार कोण? फॅमिली वाटेक मारीत गेली, कंट्रोल जावचो ना ड्रायव्हराकडे. ड्रायव्हराक जर कितें जालें, ड्रायव्हर काबार जालो आणि फॅमिली कोणाची वाटेक मरत गेले जाल्यार तेका कोण जबाबदार? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जबाबदार हेका? काय सोल्युशन ना जाल्यार तूं रिजायन दी न्हू. आमचो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा, आतां सगळ्याक एक्सिडंट जाता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमचो आहा तो फक्त टॅक्सिकांच्या फाटल्यान लागला. आतां तो ॲप हाडटा म्हणटा, ॲप हाडटा आनी ओला उबर हाडटा म्हणटा. ओला उबर हाडटा म्हणटा तो आतां सगळ्यांक आमकां त्रासान घालून. गोवा मायल्स चलयली ते गोवा मायल्सवाले रडटा बाबडे. तांकां 1000 ट्रीप, 1000चे भाडे मारले जाल्यार 300 रुपया ते गव्हर्मेंटाक कट जाता. हेणी सांगलें कितें आमकां बाकीचे तांकां गोवा मायल्सवाल्यांक एक तुमचो पयसो कट जावचो ना सांगलो. ते रडटा, धडा रडटा पेडण्याचे टॅक्सीकार आमचे भाव. आनी आतां हो एपाक चल्ला आनी स्पीड गव्हर्नरचे स्कॅम जाला. हे स्पीड गव्हर्नरचे स्कॅम म्हणजे कितें? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आमकां डिमांड केल्लो कितें, तुमी गोव्यातलोच घेया, आमच्या कंपनीचोच घेया म्हणून तेंच्यांनी स्पीड गव्हर्नर आमकां लायलो. 12,000, 11,000, 6,000, आतां 5,000 सांगता. एक्चुअल तेजी किंमत कितली आहा? भायर गेल्यार 2,000 मेळटा, 1,500 मेळटा, 1,000 रुपया मेळटा बॉम्बे. आनी हेंच्यांनी बेश्टे स्कॅम केला आनी इतलो पयसो केला तेंच्यांनी, इतलो घातला आनी आमकां त्रासान घातले ते घातले. पूण आतां आमचेर लोड घेतला कितें? आमकां सगळ्यांक वतात ते RTO आडयता आनी आमकां गाडयेक फायन दिता 10,000 फायन दिता. कित्याक? स्पीड गव्हर्नर फीट केलो जाल्यार त्या स्पीड गव्हर्नराचे मिस्टेक मेळटा. कितें? डायरेक्ट गाडी स्टक जाता वाटेक वयतना. अरे झिरो येता, डायरेक्ट झिरो येता. स्पीड रस्त्यार हायवेचेर गाडी चलता, एअरपोर्ट वयता जाल्यार इतली स्पीड कमी जाता आनी सडनली फाटल्यान कोणी गाडी मारली आनी ड्रायव्हर मेलो, फॅमिली मेली, तेंची जो ट्युरिस्ट मेले जाल्यार हेका जबाबदार कोण? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेची जबाबदारी घेता, डॅमेज फारीक करता, ते कोण फॅमिली आसा तांकां हे करता. आनी आतां जर लिमीट स्पीड कमी जाता हेची, आतां वाडली, सपोज सडनली वाडली 110, 100, 160, 170 जाली स्पीड, जाल्यार जबाबदार कोण? हेका जबाबदार कोण? हे डुप्लिकेट स्पीड गव्हर्नर घातला, हेका जबाबदार कोण? फॅमिली वाटेक मारीत गेली, कंट्रोल जावचो ना ड्रायव्हराकडे. ड्रायव्हराक जर कितें जालें, ड्रायव्हर काबार जालो आणि फॅमिली कोणाची वाटेक मरत गेले जाल्यार तेका कोण जबाबदार? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जबाबदार हेका? लोकांक हांव विचारता, लोकांनी प्रश्न करपाचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक. फक्त कितें जालें, हे इशू चलता कसलो? एक्सिडंटाचो. रेंटकाराक एक्सिडंट जाता, रेंटकार तुमी करा न्हू. रेंटकाराचें कितें तें तुजे कडेन काय सोल्युशन ना जाल्यार तूं रिजायन दी न्हू. दुसरे कोणाक घेवन येय, रिजायन दी. तूं लोकांचे जीव मरता, आमचे गोंयकार भाव मरता, आमचे गोंयकार भावांक एक्सिडंट जावन मारून वयता हे भायले ट्युरिस्ट.